आयचो विषय आसा तो म्हणल्यार जो 8 तारखेक फातोर्डा स्टेडियमाचेर जी ISL मॅच जाल्ली आणि ज्या ISL मॅचीक एक गोंयकार भुरगो लेस्टर डिसोजा, ताजो बापूय सेबी डिसोजा, तशीच तेजी आवय टिना डिसोजा, ह्या तिगांयचेरूय ऑर्गनायझरान आणि जे ISL सेक्युरिटी आसा ह्या सेक्युरिटीन एक फोटो घेता ह्या कारणा वयल्यान तेजेर केल्लो ब्रुटल अटॅक. ह्या घटनेचो आमी गोंय प्रदेश युवा काँग्रेस निषेध करता. आणि फुडें वता आसतना म्हाका मुद्दम नमूद करून दिसता की आज एकंदरीत हो जर विशय पळयलो जाल्यार ऑर्गनायझरांनी आमी जे गोंयकार आसा, फुटबॉल मोगी आसा, जो आमच्या रक्तान फुटबॉल आसा, जो पॅशन आमच्या फुटबॉला खातीर आसा गोंयकारांचो, ह्या संपूर्ण गोष्टीचो ह्या ऑर्गनायझरांनी आज पर्यंत ह्या गोष्टीचो फायदो उठयल्लो आसा. हांव मुद्दम इतक्याच कारणाक लागून म्हणटा की एकंदरीत हांगा गोंयान जर फुटबॉल मॅचीक वचपाच्या लोकांची जर संख्या पळयत जाल्यार इतर राज्यांनी जे वता तेजे परस कितकेशे पटीन आमी चड. स्टेडियम आमचो फूल आसता. टिकेट जर आमचे पळयत जाल्यार ₹350 वयल्यान आमचे टिकेट स्टार्ट जाता कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स. दिल्ली जर पळयत 50 आणि 70 रुपयान टिकेट्स मेळटा. आणि इतके आसून पसून गोंयकारांक कितें मेळटा, इतको आमी ऑर्गनायझरांक हांगा फायदो करून दिता, इतके जोडून दिता, आणि ऑर्गनायझर हांगा भरपूर आमचे कडल्यान गोंयकारां कडल्यान घेवन वता. आणि गोंयकारांक इन रिटर्न कितें मेळटा काय म्हणल्यार मार ह्या ऑर्गनायझरां कडल्यान. तर आता हे जर पळयत हांगा ऑर्गनायझरांनी गोंयच्या खातीर आणि गोंयच्या लोकां खातीर फुटबॉल वंगल्या खातीर कसलोच हांगा इंटरेस्ट दाखयल्लो ना. जे आमदार आणि जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह जेंका आपल्या मतदारसंघात किंवा आपल्या लोकां खातीर जे पास वितरीत करपाक जे तांकां पास येवपाची गरज आसा ते पसून ह्या ऑर्गनायझरान ती पसून सोय केल्ली ना. ऑन द कॉन्ट्री गव्हर्मेंटान आपूण जावन ह्या ऑर्गनायझरांक सरेंडर जाला. सगळें कितें आपल्या गव्हर्मेंटान ह्या ऑर्गनायझरांच्या हातान दिला. आज ह्या घटना जरी पळयत कितें घडल्या ती, आणि पुलिसांचो रोल पसून पळयत जाल्यार पुलीस पसून हांकां शामील आसा, आणि पुलीस पसून ह्या ऑर्गनायझरांक सरेंडर जाल्ले आसा. कित्याक जो अटॅक लेस्टर डिसोजा आनी तेचेर फॅमिलीचेर जाला ते फक्त एक बारीक कारणा वयल्यान एक फोटो घेता ह्या निमताक लागून तेचेर अटॅक जाल्लो आसा. आणि ह्या घटनेक लागून जे सेक्युरिटी आशिल्ले आणि पुलीस यांच्यानी कायदो हातान घेतलेलो आसा. कायदो हातान घेवन त्या भुरग्याक थंय फोटो काडटा आसतना थंयच्या ग्राउंडार व्हरून त्या भुरग्याक थंय मारलेलो आसा. आणि ऑन द कंट्री मारला तो मारला, वयल्यान त्या भुरग्याचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला आणि ताका अरेस्ट करून ताका बेलार रिलीज केल्लो आसा. सो दिस इज अ टोटल फेल्युअर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन. हांगा हेका खंय तरी डायरेक्टली नाल्यार इनडायरेक्टली म्हणा चीफ मिनिस्टर ह्या गोष्टीक जबाबदार आसा. कित्याक चीफ मिनिस्टर इज द होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. आणि ह्या सगळ्या घटनेक आता परत फाल्यां आणि परत घडू शकता. हेजे खातीर कितें ऑर्गनायझरांनी कितें स्टेप्स घेतलेले आसा, पुलिसांनी हेजेर कितें स्टेप्स घेतलेले आसा. तर आमी युथ काँग्रेस ह्या संपूर्ण घटनेचो निषेध करता आणि मागता की ह्या घटनेची एक इन्क्वायरी जावची. सरकारान ह्या घटनेची कितें घडल्यात तेजेर इन्क्वायरी बसोवची. तशेंच लेस्टर डिसोजा, त्याचा बापूय सेबी डिसोजा, तेजी आवय टिना डिसोजा, ह्या तिगांयचेरूय जाल्लो अन्याय तांकां न्याय मेळचो. ऑर्गनायझरांनी लेस्टर डिसोजा आणि फॅमिलीक कंपेन्सेशन दिवचें, फायनान्शियलूय दिवचें. एट द सेम टायम ताका जो मेंटल जो ताका टॉर्चर जाला, बाकीचे जे ताका खर्च जाला तो ऑर्गनायझरान ताका दिवचो पडटलो. आणि जे सेक्युरिटी एजन्सी जी इन्वॉल्ड आसा, ज्या सेक्युरिटी एजन्सीच्या बाउन्सरांनी
जो कायदो आपल्या हातीन घेवन हांकां जो मारहाण केल्ली आसा, सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार आमचो डिमांड आसा की ही सेक्युरिटी एजन्सी आसा हाजो कॉन्ट्रॅक्ट पयलीं टर्मिनेट करचो. फुडली मॅच जी खेळयतली त्याच्या पयलीं ही सेक्युरिटी एजन्सी थंय आसपाक जायना, वो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो टर्मिनेट केल्लो आसपाक जाय. आनी मुद्दाम नमूद करता, वेळ आयलो जाल्यार युथ काँग्रेस आनी संपूर्ण काँग्रेस परिवार गोंयच्या जनतेक अपील करतले, जे FC गोवा फॅन्स जे आसा हाका अपील करतले, आनी फुडली जी मॅच जी खेळिल्ली वतली ह्या मॅचीचेर बहिष्कार घालपाची आमी हांगा जाहीर पत्रकार परिशद घेवन मागणी करतली. त्याचे पयलीं हांव मागता की ऑर्गनायझरांनी पत्रकार परिशद घेवन ह्या घटनेचो संपूर्ण घटना कितें घडल्या तेजी ह्या लेस्टर डिसोजा आनी फॅमिली तशेंच संपूर्ण गोंयकारांची माफी मागची पडटली. ना जाल्यार आमी एक पावल फुडें वचून आमी गोंयच्या जनतेक अपील करतले, FC गोवा फॅन्स जे आसा ऑल ओव्हर गोवा हाका अपील करून आमी ह्या फुडल्या मॅचीचेर बहिष्कार घालपाची आमी मागणी करतले.